स्टुडंटाची वाळपयच्यान अपडेट वाळपयची अपडेट सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार जनता कर्फ्यू ऑलरेडी आमच्या गोंयांत अनावन्स केल्लो आसा आनी दनपारां एका उपरांत सगळें बंद आसता पूण एकाच्या पयलीं जे आमकां सगळे वाळपयत न्ही तर अख्खें आमच्या गोंयांत जें चित्र पळोवपाक मेळटा तें सामकें जशें की लोक कोरोनाक अजिबात भिना अशा प्रकारचें चित्र पळोवपाक मेळटा तशेंच प्रकारचें वाळपय बीन चित्र पळोवपाक मेळटा तर दनपारां एक मेरेन लोकांची इतली गर्दी आसता पूण दनपारां एका उपरांत जेन्ना सगळे शॉप बंद आसता तेन्ना मात बरो परफेक्ट रिस्पॉन्स मेळटा हें सांगपाक शकता तुमकां। दुसरी गजाल म्हटल्यार वाळपयच्या पुलिसांनी एका इलिगल जुगार अड्ड्याचेर रेड मारली आनी ते रेडीन 53,330 रुपीज सीज केले आनी तेतून शेल्डन रेगो अलॉंग विथ आनीक 10 जाणांक अरेस्ट केल्ले। तेतून 10 जाणांक जांकां अरेस्ट केले तेतून सावथ गोवाचो एकलो पॉलिटिशियन आसा तेजो भाव एकलो इन्वॉल्व आसा। फुडली गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार पावस सामको येवन तेंकला 70 खंय ना खंय तरी एवरीडे पावस पडटा आनी अशा पावसा भितर वाळपय शारा भितर इंटरनल रोड्स जे आसा ते हॉट मिक्सिंग करपाक स्टार्ट केल्यात। सो हॉट मिक्सिंग पावसान करपाक स्टार्ट केला ते कितले मेरेन टिकतले हो एक व्हडलो प्रश्न आसा। दुसरो आनी एक गजाल म्हटल्यार पिसुर्ल्या पंचायतीन इलिगल जी स्टोन क्वारीज जे पिसुर्ल्या वाठारांत चलतात तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आयज कंप्लेंट केल्ली आनी आयज सकाळीं मामलेदारान थंय वचून रेड मारून कांय मशिनरीज थंयच्यो सीज केल्या। अजून मेरेन डिटेल्स सगळी मेळोंक ना। सत्तरी तालुक्याची हेल्थ अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार गोंयांत दुसरो टिका उत्सव सुरू जाल्लो आसा आनी सत्तरी तालुक्यानूय तो दुसऱ्या टिका उत्सवाची आयज सुरवात जाल्ली आसा आनी फर्स्ट जो आयज दीस आसा तो आयज अडवळ पंचायतीक दिल्लो आसा आनी अडवळ पंचायतीक भिरोंडा गांवांत आनी अडवळ गव्हर्मेंट हायस्कूल ह्या 2 जाग्यार वॅक्सिनेशन्स आयज सुरू केल्ले आसा। हो टिका उत्सव जवळ जवळ सत्तरी तालुक्यात 13 दीस उरतलो आनी लास्ट दीस ह्या टिका उत्सवाची तारीख म्हटल्यार 7 जून ज्या जाग्यार ऑलरेडी डेली वॅक्सिन्स चालू आसता कदंबा बस स्टँड वाळपय हांगासर लास्ट दीस वॅक्सिन दिवन सगळो हो टिका उत्सवाचो एंड जातलो म्हणून सांगला। फर्स्ट टिका उत्सव एप्रिल म्हयन्यान घेतलेलो आनी फर्स्ट टिका उत्सवान जवळ जवळ 2,500 लोकांनी वॅक्सिन्स घेतलेले। लोकांक ट्रॅव्हलिंगाचो आनी इतर गोश्टीचो त्रास जावंक जायना म्हणून टिका उत्सव हो आसा तो गांवांनी दवरला अशें आमकां डॉक्टरान सांगलें। डॉक्टर म्हणटात की मास्क हँड सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्स जितलो आमकां इम्पॉर्टंट आसा कोरोना कडल्यान पयस रावपाक त्याच प्रमाणे वॅक्सिन आसा हे जे आमकां कोरोना कडेन फायट करपाक तितलेच गरजेचें आसा म्हणून सांगलें की डॉक्टर स्पेशल अपील करता लोकांक रिक्वेस्ट करता की भायर सरात आनी सद्या तरी 45 कोण आसा ते भायर सरात आनी वॅक्सिन घेया म्हणून सांगतात। CHC वाळपयन जवळ जवळ 1,150 वॅक्सिनां दिल्ली आसा अजून पर्यंत आनी तांकां सेकंड डोस जो आसा तो 3 म्हयन्या उपरांत म्हणून सांगला। टेस्टिंग जे आसा CHC वाळपयची ती RT-PCR जवळ जवळ 14,000 आज मेरेन टेस्टिंग केल्ली आसा आनी एंटीजन जवळ जवळ 2,500 मेरेन टेस्टिंग केल्लें आसा। ऑन एन एवरेज वाळपयची जर डेली टेस्टिंग पळयत जाल्यार जवळ जवळ 100 ते 150 लोकांक डेली हांगासर टेस्ट करतात। भितरले तेंचे पॉझिटिविटी रेट जर म्हटल्यार 40% to 50% ही डेली तेंची पॉझिटिविटी रेट आसता म्हणून सांगला। आनी सगळ्यांत व्हडली ब्रेकींग आमकां आयकपाक येता म्हटल्यार रिलीफ एक वाळपेकारांक रिलीफ दी सारकी गजाल म्हटल्यार कांय दीस पयलीं 30 बेडेड कोवीड वार्ड एक तयार केल्लो CHC वाळपय पण आयच्या दिसा पळोवपाक गेल्यार एक बरी गजाल म्हटल्यार आख्खें हॉस्पिटल आसा जें कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलां आनी फूल हॉस्पिटल फंक्शन आसा। आयज जे पेशंट्स जे ब्रेथलेस जाता जांकां वेंटिलेटरची गरज पडटा जांकां भायर शिफ्ट करचें पडटा तो आयज ते पेशंट आयज वाळपयत रावतले आनी वाळपय तेंची ट्रिटमेंट केले वयतले। सो ही आसली आमची रिगार्डींग वाळपयची अपडेट्स। वाळपयच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस।